जेन्ना गोंयान फर्स्ट आणि सेकंड वेव जेन्ना आयली जवळपास 3,500 लोक गोंयान कोविडाक लागून मेले आणि हे 3,500 लोक जर मेले ते फक्त ह्या सरकाराच्या मिसमॅनेजमेंटाक लागून मेले. ज्या पद्धतीन सरकारान कोविड जेन्ना फर्स्ट आणि सेकंड वेव ज्या पद्धतीन हाताळपा जाय आशिल्ले ते त्या परिस्थितीन ते हाताळले गेले ना आणि म्हणून 3,500 लोकांचो मृत्यू जालो. लोकांनी जरी कितकी रिस्ट्रिक्शन्स पाळपाचो प्रयत्न केलो, स्वतः सावरपाचो प्रयत्न केलो, सरकारान कसलेच निर्बंध घालूं ना. आणि आम्ही पळयता की आता धूम धडाक्यान गोंयान न्यू इयराची पार्टी जाली. सनबर्न जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगलेले, तुमकां पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की ह्या खेपेक सनबर्न गोंयान जावचें ना. पूण आमी पळयलें की सनबर्न 27, 28, 29 डिसेंबराक हिलटॉप वागातोर ह्या जाग्यार 10 ते 12,000 क्राउड आशिल्लो सनबर्नाक ह्या वर्सा. आज फुल स्विंग कॅसिनो ऑपरेट जाता. 50% हे फक्त एक नांवाक तो फतवा काडला. पूण प्रत्यक्षान जर थंय पळयत जाल्यार जात्रा जाता. कित्याक जे स्टाफ आसा, जे आमचे टॅक्सीकार भाव आसा, जे सेक्युरिटी आसा, ते आमकां सांगता कितें तरी करा, थंय भितर कितें चलना तें पळया. कित्याक तेंकाय तेंचे फॅमिलीचे लायफाचे रिस्क आसा.